para 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 o shikara para 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 o shikara para 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 o shikara para 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 ra 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 kara 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 o kara 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 o shikara para 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 सुरगीचे बापा आम्ही तुका हारगा दिता आजच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुवें वेचून काडलेल्या पासत आमकां सगळ्यांक आनी तुका हारगा दिता आयज जी कोण भाव भयणांनी आमकां शिकोवन दिल्या तेंच्या पासतूय आनी तेंचे फॅमिली पासत तेंच्या तोंडांसून पवित्र आत्मा उलयला आनी आतां ह्या वेळार तोच पवित्र आत्मा म्हज्या तोंडांसून उलयतलो म्हणून पवित्र आत्म्याक हांव आर्गां दितां आनी जशें आमकां तो सगळें सायन्स एंड वंडर करून दाखयतलो आनी हें जें शिकोवन हांव आमकां शिकयतलो तें आमकां सारको आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच गोवायकींनी आमकां समजूणी दितलो येद्या वक्तार होच पवित्र आत्मो आनी हो आमचो शिकोवणदार रावला आमकां तयार जेन्ना पेद्रू उलयलो देवाचें उतर सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी सगळे नवे भाशेन उलोवंक लागले आनी आपआपले भाशेन तांकां आयकूंक येयलें तशेंच येदे वक्तार कसली भास आमी परगटूं जण एकल्यांक समजोणें येतलें बरे भाशेन समजोणी येतली पवित्र आत्मोच तांकां सगळ्यांक समजोणी दितलो म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता हे मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. काल आमी जायते भयणीन भावान भयणीन गिफ्ट ऑफ टंग जिबेचे देण्याचेर उलयलें न्हू. एसांनी जायते आमकां आयकूंक येता की जिबेचे देणे देवाक वचून येना. आयकलां कोणी? खूब जाणां म्हणटा देवाक वचून ना. इवन मातशें देवाचें उतर जाणा बसून ते बसून म्हणटा पूण आमी हांगा एकठांय जाल्यार आमी बुकाचेर स्क्रिप्चर बरोवया जिबेचे देणे आसा बायबलान. आमी कालूय शिकले न्हू सगळीं जाणां. हांव थोडे स्क्रिप्चरान घेतली थोडे स्क्रिप्चर आनी आमी पळोवया. इवन ओल्ड टेस्टिमेंटान देवान बरयलेलें आसा. आमी पळोवया जेनेसीस 11:1 आमकां कितें सांगता तें. जेनेसीस 1 उपदेशचें पुस्तक 11:1. Thank you, Jesus. आख्खे पृथ्वीचेर एकूच भास आनी थोडीच उतरां आसली. आख्खे पृथ्वीचेर कितें आसली? एकूच भास आनी थोडी उतरां आसली. देर इज वन लँग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फ्यू वर्ड्स. आमकां आदल्या टेस्टिमेंटान सांगता एकूच भास. आमी पळयल्या खंयचो तरी एकूच भास आहा. सगळी डिफरंट डिफरंट भास आहा न्हू. हें पवित्र आत्म्यान म्हाका थोडे दीस पयलीं हें आमी म्हाज्या कॉन्फरन्स क्लासीन आमी डिस्कस करताले आनी हांव तांकां म्हणजे पवित्र आत्मा आमकां शिकयतालो. आमची जायती भास आहा. म्हणजे लंडनाक बीन सगळी इंग्लीश पण आमी इंग्लीश उलोवं मराठी उलोवं कन्नडा उलोवं कितें उलोवं आमी कितें करता जिबेचे भास एकूच न्हू. डिफरंट आहा लँग्वेज आहा तशी भाशा डिफरंट आसा ना न्हू. एकूच भास न्हू. आं ना जिबेचे देणे एकूच न्हू न्हू. तेच हांव कन्नडा टिचींग म्हणजे कन्नडा पळयताली. कन्नडा तो जिबेचे देणे कन्नडान तेणी एक्सप्लेन केले आनी जिबेचे देणे तेणी आमच्या भाशेन आमी उलयता न्हू इरा सेरा पारा रा रा सेम उलोवंक लागलो म्हणजे कन्फर्म. हांव थोड्या दिसांनी ते शिकून हांव तांकां सांगतना ते कन्नडान पळयलें हांवें एक्सप्लेन म्हणजे एकूच भास कसली जिबेची भास आनी ती आमी जाणा आत्म्याची भास न्हू. ती आत्म्याची भास कुडीची भास ना न्हू. ओल्ड
now the whole world has one language and the some word. Same word आहात. So, आता आम्ही पोया जॉन 4 बरोवया तुमी स्क्रिप्चर तुमकां कोणाय कितें सांगल्यार दाखोवंक बरें जातलें. जॉन 4:24 कितें म्हणटा आतां देव आत्मो न्हू देव आत्मो आनी ताका बुजप्यांनी कशें बुजोवंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. God is a spirit. We want to worship him with a spirit and truth. Spirit. तो लँग्वेज कसली आत्म्याची भास न्हू आमी उलयता ती आमी देवाक कशी बुजोवंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. स्वत म्हणजे कितें स्वत म्हणजे कितें देवाचे उतर न्हू. स्वत म्हणजे कितें देवाचे उतर. आता आमी बसतली कशी जिबेचे देणे आनी देवाचे उतर घेवन. स्वत म्हणजे देवाचे उतर न्हू. जॉन 14:6 सांगता आय एम द वे ट्रूथ एंड लायफ. जिजस सांगता न्हू. जिजस इज अ वर्ड ऑफ गॉड. सो ट्रूथ म्हणजे वर्ड ऑफ गॉड आनी म्हणजे आमकां देव कितें सांगता हांगा आमी आत्म्यान आनी स्वतान बुजोवंक जाय. आमी अशी उतरांनी आमच्या आत्मान बुजोवंक शकता देवाक. आमी वर्शीप करूं शकता विथ अ स्पिरीट विथ आवर ओन मायंड ओन बॉडी. सो आतां आमी कोण आमचे कडेन आत्मा आसा. वी हॅव अ स्पिरीट. वॉट आमचे कडेन स्पिरीट आसा आत्मा आसा आमचेशी ना. आमी आत्मो कित्याक आतां आमी गॉड इज अ स्पिरीट न्हू. देव जाण आसा आत्मो. सो देवान आमकां कशी रचल्या आपल्या रुपा सारकी म्हणटा न्हू. जेनेसीस 1:26 म्हणटा न्हू देवान आमकां आत्म्यान रचल्या. सो आमी आत्म्यान देव आत्मो आनी आमी आत्मो आमी देवा कडेन कशी उलोवंक जाय आमी कशी उलोवंक जाय देवाशी आत्म्यान उलोवंक जाय न्हू. देवाची भास देव आमचो आत्मो आनी देवाची भास आत्म्याची कित्याक आमी आत्मो न्हू. आमी आत्मो कूड म्हणटा त्या घरान रावता. कळटा आमच्या भितर एक मनीस आसा आनी कूड म्हणटा ते आमी घरान रावता आत्मो. कळ्ळें. आतां आत्मो आनी बापाचो आत्मो उलोवपाक जाय न्हू भास न्हू. आत्मो म्हणटकूच आमी आमच्या सर्गीच्या बापा आमी आतां संवसारान आमच्या पेरंट्सा कडेन कशी उलयता आमच्या संवसारी बापां कडेन कुडीची लँग्वेज न्हू. उलयना तुमी उलयनासल्या उलयता न्हू कुडीची. आनी जर आमी आमच्या आवय बापाय कडेन उलयना ही कुडीची भास जाल्यार आवय बापूय कितें म्हणटा हांव पळयताली एक ल्हान भुरगो 5 वर्सां जायसर उलयना आवय बापूय सारको उचामळ जालो उलयना जाणां तुमी कोणाक पळयलां तुमी उलयना म्हूण दोतोरागेर आनी कितें म्हणजे कोत्ताले मागण्यांक वचोंक बीन न्हू. आतां आमचो आत्मो आमचो बापूय आत्मो आनी आमी आत्म्यान तेजे कडेन उलोवंक जाय. आमी कितलीं वर्सां उलोवंक नासतना रावला आमच्या बापाशी उलयना आमी. आतां जाणा न्हू आमी हे जिबेचे देणे हे देवा कडसून येयला. हांव थोडे स्क्रिप्चर जाणा तुमी जाणा सगळे आयजूय सिस्टरीन कालू घेतला. Ephesians 1:3 God has blessed us with all the spiritual some all न्हू. सर्गीच्या बापान आमकां सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरलेलें आसा. Ephesians 4 केन्ना बोल्ला बिफोर द फावंडेशन. हे गिफ्ट ऑफ टंग हे जिबेचे देणे आमकां संवसार रचच्या पयलीं देवान दिलेले आसा. आमी कोणूच म्हणूंक शकना आमकां जिबेचे देणे ना म्हणून. कळटा. सो आमकां सगळ्यांनी देवाक आमी कसो बुजोवंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान. कशें जाणा हांवें तेची म्हाजी शेअर केल्या म्हाजें बॅग्स हाडलेलें तेन्ना भांगर आसलें बँगाल म्हाज्या तेन्ना न्हू हांवें देवाक कशें हें केलें जिबेचे देणे आनी हांगा स्क्रिप्चर ट्रूथ
जे मनशाची जायना ते देवाची जाता आनी जिबेचे देणे कंटिन्यू आनी सर्वेश्वराचो आत्मो म्हाज्या बॅगाचेर आसा. बॅग मेवला तिचेर आहा देवाचो फावर आनी जिबेचे देणे. कितें स्वता स्पिरीट स्वतान आनी आत्म्यान आमी जिबेचे देणे आत्म्याची भास न्हू. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरीट न्हू. पवित्र आत्म्याचे देणे न्हू आमकां हे फ्री देणे. पयशे दिला आमी कोणी तरी पयशे दिला हे घेवपाक. आमकां कितें करूंक जाय सोत मानूंक जाय. ते गिफ्ट आसा म्हणून सोत मानूंक जाय. भावार्थान आमकां मेळटा तें. आमकां कितें करपाची गरज आसा काय करपाची गरज ना. आमकां सोत मानूंक जाय. मार्क 16:17 आमकां आमी अदूच वाचला न्हू. सेकंड लायन सांगता भावात दोतोराचेर पयली देवसार काडटली आनी 9 भासो उलयतली. कसल्यो भासो 9 भासो उलयतली. बरोवन घेयात. कित्याक हे आतां हें न्ही कित्याक हें जाता कन्फ्युजन. ही भास देवचाराक कळना. हे जी आमी आत्म्याची भास ती देवाशी उलयता तांकां कळनाच भास ही. 1 Corinthians 14:2 हांव मातशी भास वयता टायम थोडो आसा. थंयसर सांगता ही भास बापाची आनी आमची आनी बापाकूच कळटा भास आनी कोणाक कळना. बरी खबर न्हू न्हू. आमी सुरगीच्या बापाकूच आमच्या ती भास कळटा आनी कोणाकूच कळना. बायबल सांगता आमकां जाल्यार कांयच कळना. आमकां कळना. 1 Corinthians 14:14 आमचे हेका न्हू हे मोतीन कांयच कळना जे कितें आमी उलयता. सो बरी न्हू. मेन म्हणजे देवचाराक कळना. तो कन्फ्यूज जाता. ताका लागून तो आतां कितल्या घराब्यांनी म्हणटा कितें गो बडबडटाय तूं. तो यूज करता तांकां. कित्याक ताका कळना न्हू आमी कितें बापाशी मागता तें. तो यूज करता. जिबेचे देणे यूज स्टार्ट केले न्हू. आमच्याय घराब्यान एकदां भरपूर डिस्पोट जाली. आमची फ्रेंडां आसली आमी 4 जाणां आमी प्रे करतालीं. सडनली 2 जाणांक आमकां सगळ्यांक जिबेचे देणे आमी उलयतालीं. सडनली न्हू ती 2 जाणां व्हडल्यान सारकी बोबो मारिना तश्यो जिबेचे देणे स्टार्ट जाले. अशें आमी मागणें करतालीं सॉंग्स म्हणटालीं कोणाक प्रॉब्लम नासलें. जेन्ना जिबेचे देणे स्टार्ट जाले न्हू व्हडल्यान बोबो जाले न्हू. जिबेचे आनी ती शेजाऱ्या दारार मारपाक लागली. आमगेर बिराराक रावताली ती दारार मारपाक लागली. कितें जाला गो कितें करतात गो तुमी बोबो मारता कितें जाला. आनी ती तर कशीच ओगी रावना. आमी मातशी जालें शांत. मागीर तेन्नाच्यान ती म्हणाली तुमी असले मागणेच करूं नाका. सो कित्याक जाता हें सगळें ताका देवचाराक कळना न्हू भास. आनी ताका लागून तो आमचे कडेन प्रूफ्स आसूंक जाय. आमी जर ती देवाची भास उलयता देवा कडेन जाल्यार आमचे कडेन प्रूफ्स आसूंक जाय. दाखोवंक जाय न्हू. दाखोवंक जाय न्हू. Act 1 पवित्र आत्मो येयलो तेन्ना सगळ्यांचेर जिबेचे भास देंवली न्हू. सो कितल्यो भासो आहा एकूच भास म्हणटा न्हू. आत्म्याची बायबल सदांच न्हू बायबल उलयता फक्त आत्म्याचेच. कुडीचे चड बायबल चड भासाभास करिना. आत्म्याचे ही वायल्ड लँग्वेज म्हणजे एक भाशा म्हणजे ती आत्म्याची भाशा. कळटा. सगळीं जाणां एकूच भास उलयता. पयला तुमी जिबेची जाणां एरा केन्ना युट्यूबाचेर केन्नाय चान्स मेळ्ळा दुसरे सगळे पास्टर पासून तीच भाशा उलयता. राबा रारा शका राबा म्हणजे जी आमी उलयता तीच म्हणजे एकूच भास. आतां म्हणजे भायल्या गांवांनी सुद्दां एकूच भास पूण चडशीं जाणां यूज करिना म्हणजे आजून थोड्यांक खबर ना. सो ही भास एक्चुली आमी सारकें जॉन 4:24 सांगता आमी आत्म्यान आनी स्वतान बुजता पळय ती ही भाशेन. आनीक आमी आत्म्यान बुजूं शकता कशी आनीक जाता ही
जेन्ना आमी जिबेचे भास उलयता तेन्नाच आमकां आमी ओतम्यान आनी स्वतान बुजता. आमी काल भयण सांगताली आपणाचो घोव जिबेचे देणें 10 दीस उलयलो आनी बरो जालो न्हू. आयकलें न्हू. आनी ते म्हणटा आपणाक थोडे वीक पॉयंट आसले. आमकां रोखडी पेखोवणी कित्याक मेळटा? देंवचाराक कळना न्हू ती भास, तो येना मदीं. ताका लागून आमी आमच्या जिवितांत जाता तितले पावलो म्हणटा न्हू, आपूण मनशा कडेन चड उलयना. आमचे कडेन चड म्हणजे तुमच्या भाशेन आपूण चड देवांगडा उलयता. सो आमी जाता तितली देवांगडा उलोवपाक जाय. हांव पळयता म्हाज्या भितर, हांवूय जेन्ना स्टार्ट केलें न्हू, म्हाज्या भितर वीक पॉयंट कितें आसलें, कितले सिकनेस कितें सगळें आपुणूच. हांवें कांय करूंक ना. हांवेंच म्हणजे म्हाका डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो तर हांवें चड हें करूंकूच ना. पूण हांव जेन्ना जिबेचे भास उलयताली तेन्ना म्हाका आपुणूच म्हाज्या जिवितांत कितें तरी भोगतालें. सो आमी सगळीं जेन्ना आमकां डॉक्टर रिपोर्ट बीन आसता तेन्ना आमी डॉक्टर रिपोर्टाचेर चड, कित्याक डॉक्टर रिपोर्ट कितें ते शिकला न्हू, तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता न्हू. डॉक्टर आनी आमकां रिपोर्ट दिला देवान? आमकां रिपोर्ट दिवंक ना देवान? बरोवन धरूंक ना? आत्तां वाचला तो 1 Peter 2:24. कोणाक दिला तो रिपोर्ट? कोणाक दिला? आमकां दिला न्हू. 1 Peter 2:24 बरोवन दवरलेलो आसा न्हू. आमी जाणा ते कितें बरयलां तें न्हू. 1 Peter 2:24 सगळीं म्हणया आमी कितें म्हटलां? जेजू क्रिस्तान आमची सगळीं पातकां अर्दी दवरली. अर्दी पातकां आमची दवरल्या खुर्साचेर. अर्दी दवरल्या संवसारान आमकां ना न्हू. सगळीं उबारून खुर्साचेर येयली. कित्याक आमी पातकाक फाट करच्या पासत नितीवणपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर. He himself bore our sin in his body on the tree, that we might die to sin. Die to sin म्हणजे कितें? पातकाक मोरच्या खातीर. पातक कितें? पातक म्हणजे कितें? देवाचें हाड. आदावानी एवेन पातक केलें कशें? देवान सांगलेलें तें करूंक ना तें पातक. जेन्ना आमी देवान कितें सांगूंक ना तें कोत्ता तेन्ना तें पातक, त्या पातकाक आमी मरपाक जाय. म्हणजे आमचे होम डिझायर, आमकां आमच्या रागाक, आमच्या दुबावाक, आमच्या सगळ्या म्हणजे आमच्या भितर एक एक वीक पॉयंट आहा तेका आमी मरपाक जाय. डाय टू सीन. आमी जो ते वायटाक आमच्या भितर देवाच्या आड आमच्या भितर उतर आसा तेका जर आमी मरोना, कोणी आसा आमचेशी मरोना जाल्यार आमी नवी किल्लो येवची ना न्हू. येतली? बायबल सांगता आमकां जॉन 12:24 unless grain of wheat died in the ground, it will not give fruit. आमी जर एक गवाचो कोणो एक जमनीर पडोन मरोना जाल्यार तो नव्यान हे दिवचो ना न्हू गोवांनी. तशेंच आमी आमच्या वायटाक जर मरोना, ते देवाच्या उतराच्या आड आसा तेका जर आमी मरोना, रागाक भिरांतीक म्हणजे जे उतराचे हाड, जाल्यार आमी नवी मनशां जातली आनी पोरणीच उरतली न्हू. तेच घेवन बसतली. आनी आमी नितीवण कित्याक म्हणटा तो मरोंक जाय. आमी नितीवणपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर. रायचसनेस म्हणजे कितें? नितीवण म्हणजे कितें? रायचसनेस, नेचर ऑफ लायफ, रायट स्टँडींग बिफोर गॉड आनी नेचर ऑफ गॉड. आमकां देवाचें जिवीत मेळटा, देवाचें जिवीत. आनी मागीर म्हणटा आमकां तेच्या गायांनी आमी हें शिकल्या न्हू. तेच्या गायांनी 5 गायांनी आमी बरी जाली न्हू.
truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bear much fruit. तो मेल्यारूच गवाचो कोडो आमकां दितलो न्हू फ्रूट, तशीच आमी जे पातकाक मेल्यारूच आमी आमकां जे देवान बरेंपण दिलां, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या तेन्नाच आमी आमचे सवय ती फ्रूट दिश्टी पडटले. कळ्ळें? ब्रदर ओदो हिलींग करतालो, कितें म्हणटालो तो? आय लव यू जिजस, आय लव यू जिजस, आय लव यू ऑल हू दोज हू हर्ट मी. न्हू आयकल्यान तुमी? आनी हिलींग जातालें न्हू. म्हणजे कोणी आपणाक दुखयलां ताका आपूण बक्षिता आनी ताचो मोग करता आनी तेन्नाच तांकां पेखोणी मेळटाली थोड्यांक. पळयलें तुमी सारकें? आमकां पेखोणी खंय मेळटा पयलीं? कुडीन दिसता पयलीं? आमकां ओदो ब्रदर शिकयतालो न्हू सगळें ओतम्यान. आमकां पयलीं पेखोणी ओतम्यान मेळटा. कित्याक आमकां ऑलरेडी मेळलेली आसा. सॉरी, आमकां ओतम्यान सगळी पेखोणी मेळलेली आसा. देवान ऑलरेडी एफिजन 1:3 न्हू सगळें आमकां ओतमीक देण्यान देवान आशिर्वादान बोललेली आसा आमकां सगळें देण्यांनी. जरी आमकां आमच्या जिवितांत दिश्टी पडोंक जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? शिकला न्हू आमी? कंटिन्यू करूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी सारकी कंटिन्यू आसूंक जाय. आमी कितें करता? रिट्रेटाक येयली, पेखोणी घेतली, घरा गेली आनी विसरली न्हू. देवाचें उतर विसरली. जाय तेन्ना आमकां न्हू जशें न्हू आमच्या घरान कितें सोंपलें, आतां एक साकर सोंपली जाल्यार आमी पसरकाराक सोदूंक वयता न्हू. वचना तुमी? शॉपार वचना हाडू? सोंपलें म्हणटकू सोंपल्यारूच वयता न्हू. आसा ना वयता? कोण तरी वयता? तशेंच आमी जेजूकूय केला एक पसरकार कसो ना. हांवें जाल्यार पयलीं केल्लो. म्हाका गरज आसा तेन्नाच हांव वयताली मागण्यांक. म्हाका पेखोणी जाय जाल्यार. तुमी केला? आं? गरज आहा तेन्नाच वयताली आमी जेजू कडेन न्हू. न्हू एक पसरकार कसो. आमच्या घरान कितें सोंपलें म्हणटकूच आमी कितें करता? शॉपार वयता न्हू. तशीच जेजूकूय आमी केला न्हू. करूंक ना तुमी? करूंक नासलें पयलीं? मागीर म्हणटा कितें? आमकां पेखोणी मेळना न्हू. कित्याक आमकां पेखोणी मेळना? कित्याक आमकां पेखोणी मेळना? आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना. रिगून रावपाची गरज आसा. रिगून रावंक जाय. आमकां रागू येता न्हू. येना? रागाचे कंट्रोल कसो करूंक जायो? राग येना? कोणाक राग येना? ना? राग येना? एफिजन 4:26 म्हणटा. एफिजन 4:26. आमकां कितें सांगता एफिजन 4? आमकां कोणाक राग येना न्हू. खरें सांगता न्हू राग येना. कोणाक राग येना? हात वयर करा. राग येना. बी एंग्री, डू नॉट sin. Do not let the sun go down on your anger. कोंकणीन पळोवया. एफिजन राग येतलोच म्हणटा आमकां. कोंकणीन सांगता राग येतलोच पूण रागान पातोक करूं नाका.
Ephesians. Thank you, Jesus. Yeah, sun goes down. राग तुमकां येतलोच. रागान लागून पातोक करूं नाका. वेळ पडासर राग धरून रावूं नाका. ना तर तुमच्या काळजान देवचार रिगतलो. ना तर तुमच्या काळजान देवचाराक रीग दिशान. कितें सांगता आमकां? राग येतलोच, पूण राग घेवन बसोंक जायना आमी. रागान आमी उतरां उलोवंक जायना. रागान उतरां बरीं येता, मोगाचीं येता न्हू? ना? जेन्ना आमी उतराचेर आमकां भयण शिकयताली न्हू, आमकां एका एका उतराचो बेसुप्या उतराचो आमकां हिशोब दिवचो पडटलो जट्टेच्या दिसा. हां, जे कितें आमी उलयता त्या उतराचो आमकां हिशोब दिवकूच जायो. हांव पयलीं न्हू रिच आवट करूंक वयतालें तेन्ना हांव कोणाकूय न्हू पयलीं स्क्रिप्चर प्रोवर्ब्स 18:21 आमी शिकल्या न्हू. जिवीत आनी मरण म्हजे जिबेर आसा. कोणाचे? आमचे जिबेर आसा न्हू. हांव तांकां सांगतालें तुमकां दिश्टी पडटा न्हू त्या पाऱ्यार मारा. तुका दिश्टी पडटा पळय ते कित्याक ह्या उतराचेर आमचें जिवीत आसा. आयज पासून आमी हे सुवातेर आसा जाल्यार आमी कितें तरी उलयलां न्हू. ना? कितें तरी आमी उलयलां न्हू. बद्दल आमच्या बद्दल दुसऱ्याच्या बद्दलूय घडटा तें. ताका लागून आमचे मेन स्क्रिप्चर हे जाता प्रोवर्ब्स 18:21. तेजेरूच आमचें सगळें जिवीत आसा. ना? जिबेर आमची सगळी पदवी दिलेली आसा देवान. जे कितें आमी उलयता तें आमी घडटा. जेनेसीस 1 देवान दाखयलां. जेनेसीस 1:1 पृथ्वी आकार नासलेली न्हू, आकार नासलेली सोंबेर काव खान बुडलेलो आनी पवित्र आत्मा थंय सावळी हे भोंवतालो. आनी थंय देवान म्हटलें उलयलें न्हू, मोन्यांनी केलें. ना न्हू, कितें केलें तेणी? उचाल्लें न्हू. कितें उचाल्लें? उजवाड जा, म्हणजे जिवीत घे, जिवीत उजवाड. उजवाड म्हणजे बरी खुणा न्हू जिविताची. आं, आमकां कितें जाय? जिवीत म्हणटा न्हू. जिवीत आमकां कितें जाय? मरण जाय? कोणाक तरी मरण जाय, वायट जाय जाल्लेलें जाय आमकां? जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आं, जिविताची उतरां उलोवंक जाय न्हू. आमकां डिटोनॉमी 30:19 दुसरी समोत 3:19 म्हणटा. आयज म्हणटा देव स्वर्गान पृथ्वीचे गोवा तुमच्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरता, आशिर्वाद आनी श्राप. आनी देव म्हणटा कितें? जिवीत चूज करा. कितलो मोग करता न्हू देव आमचो न्हू. आन्सरूय आपुणूच दिता आमकां. आन्सर आपुणूच दिता. कोण तरी इतलो मोग करता आमच्या संवसारान? कोत्ता? हां, पळय देव आमकां सांगता जिवीत चूज करा, जिवीत चूज करा म्हणटा आमकां. म्हणजे उतरां उलया जिविताची आनी तुमी जिवीत घेतले. आयज आमी नियाय करुया आमी कसली उतरां उलयल्या काय. I call heaven and earth to record this day against you that I set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose the both through thy seed. कितें म्हणटा तो आमकां? जिवीत चूज करा. जिवीत, लायफ. आमी उलोवंक जाय जिविताची उतरां. कोणाक जाय आपणाक वायट जाल्लें? पूण आमी उलयता न्हू. कोणाक जाय आपल्या भुरग्यांक वायट जाल्लें? पूण आमी उलयता न्हू. स्कुलान आतां ह्या दिसांनी खूब रिपोर्ट चालू आसा भुरग्यांचे न्हू. आयकलां तुमी? स्कुलान डॉक्टर येता आनी रिपोर्ट मागीर टिचरी तेच उलयता, मागीर पेरंट्सूय उलयता. ना? आयकूंक ना तुमी? स्कुलान
ल्हान भुरग्यांच्या आमी भुरग्यांक आमचे वायट जाल्ले जाय नाका न्हू. आमी तांकां डॉक्टरान रिपोर्ट पासून दिलो जाल्यार पासून आमी तांकां जेजूच्या गायांनी ती बरी जाल्यार तांकां जेजू क्रिस्ताचें मन मेवलां, देवाची जाणवाय तेंच्या भितर वता, पवित्र आत्मा तांकां शिकयता. पवित्र आत्मा शिकयता न्हू, आमकां तो शिकवणदार न्हू. देवान आमकां एक हेल्पर दिला, तो आमकां शिकयता म्हणटा. जॉन 14:26 देवान आमकां तो एक शिकवणदार आमचो. आमकां पवित्र आत्मा शिकयता न्हू, आमकां शिकयता, आमच्या भुरग्यांक शिकयता, सगळ्यांक शिकयता न्हू. जर आमी कितें उलोवंक जाय मोन्यांनी जाता तें मोन्यांनी जाता. देव आमकां सांगता जिवीत उलोवंक जाय म्हणटा न्हू. आमी जिवीत चूज करा. एक्चुअली फायनली जेजू आमकां देव आमकां सांगता जेजूक चूज करा. कित्याक जेजू जॉन 14:6 म्हणटा न्हू, आय एम द लायफ, आय एम द वे न्हू, आय एम द ट्रूथ न्हू. जेजू म्हणटा न्हू, हांव वाट सोत आनी जिवीत, म्हजे शिवाय कोणूच स्वर्गार वचों शकना, कोणूच. जेन्ना न्हू लॉकडावनाचेर ही स्क्रिप्चर हांव कॉन्फरन्स क्लास घेता तेन्ना आमकां ही स्क्रिप्चर पवित्र आत्म्यान दाखयली तेन्ना दिसतालें कोणूच स्वर्गार वचों शकना जेजू शिवाय. सो कितलो लोक आसा न्हू, खबर आसा कितले लोक आसा संवसारान, तांकां खबर आसा जिवीत जेजू जिवीत म्हणून, आनी जेजू शिवाय आमी स्वर्गार वचों शकना, जेजू वाट म्हणून स्वर्गार वचपाची. कोणाक तरी खबर आसा ही? आमकां खबर आसा. आनी आमी जर घरान बसोन रावली तांकां कोण दाखयतलो ही वाट? त्या दिसांनी आमी म्हणटाली जेजू इतलें काबार जाता खंय दिसतालें न्हू. नाका इतले बेगीन काबार जावंक नाका जेजू हो संवसार. कित्याक सगळ्यांक कळोंक जाय जेजू एक वाट स्वर्गार वचपाची. एकूच वाट आसा न्हू जेजू स्वर्गार वचपाक. जॉन 14:6 सो आमी देवाचें उतर जाणा आसलेली चोर रावात घरान, आतां ही वाट आमी दुसऱ्यांक कशी दाखयतली? खूब कडेन जेजू सांगता, बाप आमकां सांगता, आपूण एकलोच जेजू बापाचें रूपणे बीन म्हण सांगता तो आपणाचें. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and life. No one come unto the Father but by me. कितें सांगता? कोणूच स्वर्गार वचों शकना न्हू. कोणूच. कोणाक स्वर्गार वचोंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? जेजूची वळख आसूंक जाय, म्हणजे ह्या उतराची वळख आसूंक जाय न्हू. देवाच्या उतराचे जेजून आमच्या बसत कितें केलां तें. कितें म्हणटा तुमी? आमकां पुरो स्वर्गार आमीच या? नाका आनी कोण संवसारांतलो लोकांक नाका स्वर्गार वचपाक? कितें करुया तर आमी? बसून रावया? आसूं. ब्रदर जॉन्सन सिस्टर ती येता न्हू, देवाचें उतर परगडटा न्हू, पुरो न्हू. सगळ्यांनीच हांगा रावन परगडपाचें अशें म्हणजे बायबल सांगता. सगळ्यांक तरेतरेचे गिफ्ट दिलेले आसा. आमी आमच्या एक्शनीन सुद्दां न्हू जेजूक दाखोव येता, कोण्यांनी. जायती बाबळीं म्हणटा आमी घरान देवाचें उतर परगटूंक लागली, देवाचें उतर सांगपाक लागली. कोणूच आमचे घरान आयकना. कित्याक आयकना घरान? ती आमकां ल्हानपणासून पळयता न्हू आमी कसली ती. आमचे गूण पळयता न्हू, तांकां खबर आहा बदल्ल्या म्हणून आमी. तांकां घरान सदांच खंय देवाचें उतर परगटूंक जाय आमी. एक्शन विथ लव. घरान जेजूची खबर तूच कर म्हणटली. म्हाका पळय जेन्ना जेजू मेळ्ळो पयलेंच आमच्या घरान कोणाक जेजूची खबर नासली, हांव एकलीच आसली. पूण म्हाका
पवित्र आत्मा म्हाज्या तेन्ना पासून काम करतालो. हांव कोणाक सांगूंक नासली जेजूची खबर, हांवें घरान कोणाकूच परगट ना. पूण म्हाजें हांवें जिवीत बदललें. जे म्हाका राग येतालो, म्हाका असलो राग, हांव भावाक बीन म्हाज्या काडटालें आनी असो ओडीक मारताली राग येयलो जाल्यार. इवन म्हाज्या डॅडीक हांवें काडून असो उलयला, बॅल्कनीन पडटलो आसलो पयर असो तेवटेर वयर. पूण म्हज्या मम्मीन ताका घट धरलो आईन, पडोंक ना. इतलो राग म्हाका येतालो. एक दीस भयणीन खुर्चेर बसताली, बसोंक येतालें, म्हाका कितें म्हटलेलें, काडली खुर्ची आनी सोमते सकयल पडले. देवाचे आडगाळ कित्याक ताका कांय जावंक ना, टायल्साचेर पडले. इतलो राग. पूण जितली देवाच्या उतरान शिकपाली, राग म्हाजो बदललो. म्हाका केन्नाय मावशी म्हजी आसली न्हू, ती म्हाका ल्हानपणासून पळयलें, तुका कितलो राग येतालो, तूं अहें फुगतालें कितें म्हटल्यारूच. आजुनूय म्हाका म्हणटा ती केन्नाय. पूण हें बदललें कशें? हें देवाचें उतर, देवाचें उतर. जाय ते आमकां तशें टायनो येवंक ना. आनी जेजून सांगलां टायनो येतलोच म्हूण आमकां. देवाचे जेजूक सोत मानपाक म्हाका एक फ्रेंड आसली, ती कितें म्हणटाली जाणा, हांव क्रिस्तांव म्हणपाक खूब इजी, पूण तें जिवीत जिवपाक उतरा प्रमाणें सोंपें मरचें पडटा. जेन्ना म्हाका ब्रदर पयलीं स्टार्टींग मेळटालो आनी म्हणटालो ब्रदर जॉन्सन, सिस्टर मरना पडटा येना, मरना पडटा ये. म्हणटालो वा आनी कितें म्हणटा मरना पडटा ये, मरना पडटा ये. म्हाका कांय कळनासलें स्टार्टींग. मागीर मागीर जेताना कळटालें की तुजे डिजायराक सगळें तुजी खोशी मरचें पडटा. तुका इतलो मनीस, तुका इतलो फुडल्यान मनीस तुका सतयता, पूण तुका तेजो मोग करूंक जाय. जेजू कितें म्हणटा, म्हाज्या लायफान हें जालां, म्हाका इतलो सतयता मनीस फुडल्यान म्हाज्या. हांव जेजूचे कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केली तेन्ना म्युजीक घालता आनी कितें, पूण जेजू म्हणटा ती सांडलेली शेली. ती कोण? सांडलेली शेळी. आमी जाणा न्हू, 100 सीप आसले, 100 शेळयो आसल्यो आनी एक सांडली. आनी देव जेजू ताका सोडून गेलो. कितल्यो आसल्यो? 99 आसल्यो. एक एक करून म्हाका सांगता ती तुका दुखयता पळय ती सांडलेली शेळी. म्हणजे हांवें कितें करचो पडलो आतां? म्हाज्या डिजायराक मरना तें म्हाका तेन्ना कळटालें. मरना पडटा हे, मरना पडटा हे म्हणटालो ब्रदर. तें म्हाका मागीर कळोंक येयलें कित्याक म्हाका म्हणटालो तो मरना पडटा हे, मरना पडटा हे ना. हांव म्हणटालें कितें मरना पडटा हे, कित्याक लागून म्हणटा हो. म्हाका तें 1 Peter 2:24 वाचतानाय कळटा. डेड टू सीन, इंग्लिशीन म्हणटा डेड टू युअर सीन. म्हणजे तुका मरचें पडटा. मेल्यार जायना, मरण जाल्यार तें कांयच जायना फुडें. इतलें रडटालें एकदां हांव, रडोंक येतालें. इतलें सोंपें न्हू. जेजून सांगलां कितल्या वरां भोगसूंक जाय आमी? 7 times 70 न्हू, 7 कंटिन्यू न्हू जाता. त्या टायमाचेर न्हू तुका रडोंक जाता सारकें, कितें म्हूण भोगसूं, परत परत कितें म्हूण भोगसूं जाता. जेजू भाशेन जिवपाक जाता. पूण आमकां वर्क इन प्रोग्रेस म्हणटालें हांव. आमी पळयता न्हू रोड बीन जाता सारकें, ते कितें घालता बोल? वर्क इन प्रोग्रेस न्हू. ते रोड कशें आसता? दिसता ते रोड स्मूथ जातले खंय. हांव जेन्ना घरा वयताली गाडी घेवन, रस्ते सारके व्हणे, पावसांनी सारकी गाडी व्हण्यान पडटाली परत. आनी रस्ते अशें दिसताले की हे रस्ते आनी केन्ना काबार, म्हणजे अशें पयल्यार दिसताले हे रस्ते आनी बरें हायवे जावची ना ही, इतलें दिसतालें. पूण तेजो बोर्ड कितें मारताले? वर्क इन प्रोग्रेस. तशेंच आमच्याय जिवितान आमी सगळीं परफेक्ट जावची ना. आमी परफेक्ट आसले जाल्यार आमी देवाकूय सोदची नासली न्हू. कोण तरी परफेक्ट आहा सगळ्या वाटेनी, सगळो नितीवन, आपले सगळी कोण तरी नितीवन आसा? आमी सगळ्यांनी खंयच्यान आमी चुकता, आजुनूय आमी चुकता ना. ताकाच लागून जेजून आमकां पवित्र आत्मा दिला, हेल्पर. तो आमकां हेल्प करता.
आतां तो रस्ते पळयशी ते हायवे जाल्या. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी ट्राय करता न्हू भोगसुपाक जावं मोग करपाक एकामेकाचो, तेन्नाय आमी परफेक्ट जाता. जेजू वरवीं आमचे उद्देशी न्हू आं, जेजू वरवीं आमी नितीवण परफेक्ट जाता. जेजू वरवीं आमचे कडेन जायना, पूण हांव जेन्ना अशें टायम येयले न्हू तेन्ना हांव एकूच म्हणटाली, आय कॅन डू ऑल थिंग थ्रू जिजस क्रायस्ट. हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता. जेजू क्रिस्ता वरवीं हांव भोगसूं शकता तेका. म्हाजे वस्तुकी ना. जाता आमचे वस्तुकी कोणाक जाता आमचे वस्तुकी आमी भोगसूंक जाय आं हां जेजू वरवीं जाता न्हू. जेजूच्या उतरान आमकां जाता न्हू. हांव सांगतालें, हांव जेन्ना जेजूची खबर हांवें घरान कोणाकूच सांगूंक ना, पूण म्हाजें लायफ हांव देवाचें उतर सांगता तशें. आनी म्हाका एक स्क्रिप्चर गावली, Acts 16:31. Acts 16:31. तूं एकलेंच जर स्वत मानीच, एकलें स्वत मानीच तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो. Jesus said unto him. ना तो कितें म्हणटा, तूं इफ यू बिलीव इन मी, यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेफ. अशें म्हणिना, इफ यू बिलीव, युअर होल फॅमिली बिलीव एंड देन यू वील बी सेफ. अशें म्हणटा तूं आनी तुजो घोराबो स्वतूच मारल्यार आख्खोच घोराबो मारतलो ना न्हू. हांव एकलेंच जर स्वत मानीत, हांव एकलेंच, हांव ह्या घोराब्यान जेजून म्हाका वेचून काडला, हांवूच जर ते ह्या घोराब्यान स्वत मानीत जाल्यार आख्खो घोराबो साल्वार जातलो न्हू. आमी कितें म्हणटा, म्हजी भुरगीं मागण्यांक येयना, म्हजी भुरगीं म्हजी घोव येयना, म्हजी बायल येयना. जेजू कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, एकलें स्वत मान म्हणटा न्हू. Acts 16:31. एकलें स्वत मान म्हणटा न्हू. आमी फक्त स्वत मानूंक जाय. बायबलान कितें बरयलां तें. हांव जाणा एकली हिंदू बायल आसली, तिजो चेडो खूब बरो नासलो, किडनी प्रॉब्लम जातालो सारको 4.5 वर्साचो आसतना. आनी तिणें सगळें केलें, दोतोर केलें, सगळें केलें. आनी जेन्ना ती ब्रदर जॉन्सनाच्या मागण्यांक येयली, ब्रदरान तिका स्पश्ट सांगलें, जाणें हो जेजू तुज्या आनी तुज्या भुरग्या पासत खुर्सार मेला. म्हणजे सगळ्या पासत तो खुर्सार मेला आनी तेच्या गायांनी तूं बरें जाला म्हणून तिका ते म्हणजे ती स्वत मारलें. 2 म्हयने ती तोयच जालें. 3ऱ्या म्हयन्यान तिणी बरोवन घेतलें जेजू कडेन, सॉरी ब्रदरी कडसून, जेजूच्या गायांनी बरें जालें. आनी ती म्हणपाक लागली, म्हणटा म्हणटा न्हू 3ऱ्या म्हयन्यान तिका दोतोराची वखदां बीन सगळी बंद केली आनी तो चेडो बरो जालो. दोतोराची वखदां घेवन सुद्दां तो बरो जायनासलो. आमी जाणा न्हू 12 वर्साची वस्तुरीक ब्लिडींग जातालें. सगळें म्हणटा ते पयशे खर्च केले आनी परिस्थिती जायती बिगडली न्हू न्हू सो. आनी तेन्ना तिणी देवाच्या उतराचें स्वत मारलें, तेन्नाच तिका पेखणी मेळ्ळी न्हू. आतां आमी जायते करपा, आमी सगळे भोंवन येयलेली आसा न्हू हांगा, सगळे दोतोर सगळे केलेले आसा. पूण आतां हांगा देवाचें उतर कितें कानार पडटा आमच्या, ते उतराक आमी घोट धरया, सारकी घोट धरया आमी त्या उतराक न्हू. आनी आमी ते 12 वर्साचे वस्तुरे पासून तिची पाड परिस्थिती जाल्ली पासून जाल्यार तिका तिच्या उतरा वरवीं तिणी जें कितें म्हणटाली तेंच तिचें घडोवन त्याच वेळार बरी जालें न्हू. ती हांगासतना हातूंत लायल्यार बरी जालें त्याच वेळार न्हू. तशेंच आमी हें देवाचें उतर अशें म्हणया आनी आमी घेवया आमचें. आमी एक लास्ट स्क्रिप्चर घेवया. Act 3 पळोवया आमी. आमच्या भावाक आमी सारकी समजोणी ह्या उतरावसून दिवया. Act 3.
एकदां पेद्रू आनी जुवांव सांजेच्या 3 वरांच्या पातून देव मंदिरान चडोन वेताले तेन्ना एका मनशान उबारून वेताली. जल्मान ताण पांगडो आसलो आनी देव मंदिरान भितर सरलो लागून तेणेन भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर मंदिराच्या मोहिमेच्या दालवाट्यार 600 दिसपटी ताका दवरताली. एक प्रेसलो तुका सांगता एक पांगडो आसलो जल्मानसून जातानाच तो पांगडो जाल्लो. ताका एका देव मंदिराच्या कोण हाडून ताका बसयतालो कित्याक भीक मागो. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिराच्या भितर सरता ते पळोवन ताणेन ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुवांव ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हटलें कितें म्हटलें पळय. ताका कितें दिसलें तो भीक मागता ताका कितें आसता आशा कोण तरी बरो येयलो जाल्यार आपणाक बरे पयशे घालतलो न्हू. हाका दिसलें जुवांव आनी पेद्रू ते बरे येताले आतां कितें आपणाक कितें तरी दितले आतां बरें मेळटले हांचे कडेन पयशे. पूण पेद्रून ताका दोळे लावन अशें पळयले दोळ्यान दोळे घालून म्हटलें आमकां पळय आपणाचे कितेंच तरी मेळटलें म्हणून चिंतून तो अशें ताचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हटलें म्हजे लागीं रुपे ना भांगर ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हेच तुका दिता. नाजराच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलोंक लाग. आतां तेंच कित्याक जेजू म्हणटा कितें. Then Peter said, Silver and gold I have none, but such as I have give, I have thee. In the name of Jesus Christ, Nazareth, rise up and walk. म्हणजे तो सांगता कोणाक सांगता तो कोण जल्मानसून पांगडो आसलो ताका सांगता आमचे कडेन कांय ना भांगर ना रुपये ना कांय ना चांदी ना कांय ना तुका दिवपाक पयशे सुद्दां ना दिवपाक पूण एकूच नांव आसा तें नांव कितें जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हणटा. तसो आमकां भावार्थ जावो. आतां तूं कितें करतलें तुका भावार्थ तुका आतां जेजू कितें सांगता जो पेद्रू आनी जुवांवाक काल सांगलें जेजू कितें म्हणटा एब्रामाची चीट 13:8 म्हणटा काल आयज फाल्यां कोण हांवूच तो जेजू म्हणटा हांवूच. कालूय जर त्या हितून येयला घडली आयजूय घडोवंक जाय फाल्यां घडोवंक जाय कित्याक जेजू म्हणटा आपूण एकलोच काल आयज फाल्यां सदांकाळ तोच. सो तूं कितें सोत मानता. आनी तशेंच 1:12 म्हणटा एकूच नांव आसा हे पृथ्वीचे सकयल कसलें नांव तें आनी ते नांवान आमकां सगळ्या सर्वस्व मेळ्ळ्या सुटका मेळ्ळ्या. नांव कितें व्हडलें म्हणया आमी जेजू. जेजूच्या नांवान आमकां सगळ्यांक सुटका मेळ्ळेली आसा. सुटका मेळ्ळ्या न्हू आमकां बायबल सांगतालें खरें न्हू. आनी बायबलान जर काल इवन न्हू सिस्टर सांगताले आमच्या जिवितान आमी जर भावार्थान बायबलाचेर चलता जाल्यार आमी दिसपट्या जिवितान आमी मिलाग्री सिस्टरी भाशेन आमी पळयतली कुड्ड्यान दोळे दिसती पडटले कित्याक काल आयज आनी सदांकाळ जेजू तोच न्हू तोच मिलाग्री करता न्हू. आमी काय करिना आमी फक्त उलोवपाचें काम करपाचें तो पळयत आत्मा आमकां कितें सांगता तें उलोवपाचें आनी तो काम करता न्हू. सगळ्यांक पदवी दिल्या काय सिस्टरींग ब्रदरींग एनॉयटेड प्रिचर तांकांच दिल्या काय सगळ्यांक दिल्या आमकां. सगळ्यांच्या हातीन पदवी आसा सगळ्यांक म्हटलेलें आसा मार्क 16:17 भावार्थान पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त मरतले बरें जातलें म्हणटा न्हू बरें जातलें. सो आमी आतां यूज करतली आमचे हात धरून भावार्थान दुबान धरूं नाका आनी देंवचारूय काडटले म्हणटा. एक एक्टान 13 काय कितें आहा पावलू म्हणटा त्या जेजूच्या नांवान म्हणटा बाय सो देंवचाराक ताका मागीर नागडो करून कितें तरी आसा तेजी स्टोरी. सो आमी
जेजूच्या नांवान आनी भावार्थान भायर सरोंक जाय. भावार्थ तर येवंक जाय आमकां. देवाचें काम करूंक जाय जाल्यार भावार्थ येवंक जाय जाल्यार देवाचें उतर सदांच आयकूंक जाय. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड. तेन्नाच आमच्या जिवितांत ज्यो आमी म्हणटा भावार्थ दवरता थंय खुणा घडटल्यो त्यो घडटल्यो जेन्ना आमी कंटिन्यू आसतले देवाच्या उतरान. सो आमी जिबेचे देणे उलोवया आतां. सगळीं स्लो उलोवया. आनी आमकां कोणाक पेखोवणी जाय जाल्यार आमी हांगा जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या आनी आमी इमॅजिन करया आमी चलता सगळीं स्टेपां चलता सगळें आमी कोत्ता जें कितें करूंक जायनासलें तें आमी इमॅजिन करया आनी स्वतान आनी आत्म्यान आमच्या बापाक बुजोवया. सगळीं उबी रावया आनी दोळे धांपून जिबेचे देणे. हे जिबेचे देणे एक हायस्ट प्रेजीस देवाक आमी व्हडल्यांतली व्हडल्या आर्गाची भेट भेटयता. आं जें कितें आमकां जायना तें आर्गाचे भेटेन देव म्हणटा कसलेय परिस्थितीक देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. ब्रदर तूं तें इमॅजिन कर. जो जल्मांतून पांगडो आसलो तेका पिटरान आनी जॉनान सांगलें उठ आनी चल जेजूच्या नांवान. तो कसो उठलो तें इमॅजिन कर. आनी तोच भावार्थ जेजून आतां पासून आमकां सगळ्यांक एकाच मापाचो भावार्थ दिलेलो आसा. कोणाक चड कोणाक थोडो. रोमन्स 12:3 म्हणटा सगळ्यांक एकाच मापान भावार्थ दिलेलो आसा. कोणाक चड कोणाक थोडो दिवंक ना. सो आमी सगळीं एक इमॅजिन करया जेजूक पळोवया खुर्साचेर. आमी इमॅजिन करया जें आमकां कितें जावंक ना आनी कितें जाय आमकां आमी सोदता कितें तें आमी. आनी देव म्हणटा न्हू डिसायपलान मिलाग्री केल्यो जेन्ना टिचींग जालें ह्या वेळार तेच कित्याक तोच जेजू आमच्या मदीं आसा. तोच जेजू काल आयज सदांकाळ तोच जेजू ह्या वेळार मिलाग्री करता. आमी स्वतमान हे दोळे धांपया आनी जिबेचे देणे उलोवया. हालेरा बरा बरा शिखारा बरा 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 ओ शिखारा बरा 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 रा करा 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 ओ शिखारा बरा 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 रा 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 करा 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 ओ शिखारा बरा 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 ओ शिरा रा 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 करा 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 बरा 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 ओ शिखारा बरा 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 ओ शिरा रा 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 बरा 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 ओ शिखारा बरा 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 औरा बरा 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 का शिखारा बरा 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 ओ शिखारा बरा 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 ओ शिखारा बरा 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 रा 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 करा 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 ओ शिखारा बरा 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 बरा. Thank you, Jesus. Be loose in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Be loose in the name of Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Be loose. I say be loose in the name of Jesus. I command you, legs, be straight, be walk in the name of Jesus. हांव तुका पांयां तुका हुकूम घालता उठ आनी तुज्या पांयान देंवत्या घोटाय घे. जशें तो पांगड्यान ऍक्ट 3 बरयलेलें आसा त्या पांगड्याच्या पांयान घोटाय येयली स्टँड आनी तो उठून धांवूंक लागलो. ह्या वेळार जेजू तेंच एनॉयटींग ह्या पांयांनी ह्या वेळार घोटाय येता ह्या पांयांनी आनी हे पांय उबे जाता आनी हो चलता धांवता सगळें करता म्हणून जेजू आमी आत्मीक रुपारान पळयता तेका. थँक यू जीजस for healing him completely in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 पळोवया तुमकां कितें करूंक जायनासलें तें आतां करून पळोवया. कोणाचो पांय दुखताले कोणाचें आनी कितें सगळें देवान ह्या वेळार जर जेजून टिचींग करून आनी पेखोवणी केल्या जाल्यार ह्या वेळारूय पेखोवणी जोण एकल्याच्या कुडीन भोगल्या आनी जाल्या म्हणून आमी स्वत मानया आनी जेजूक आर्गां दिवया. सुरकीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता दिन वाजता हे शिकोवणे पासत तुका आर्गां दिता पवित्र आत्म्या तुवें शिकयलां आनी हांव स्वत मानता जें कितें उतर
पेदरून उलयलें आनी सगल्यांक आपणाचे भाशेन समजवलें ह्या वेळार सगल्यांक आपणाचे भाशेन समजलें आनी सगल्यांक तुवें पेखोणी दिल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता तेंचे कुडीन सगल्यांक भोगलां आनी तुका आर्गां दिता हें सोंपतना आमकां बरी तुवें झेम दिल्या सगल्यांक एक ल्हान भुरग्याचें आनी बरें सकाळी फुडें उठयल्या तुज्या देवाचें परत तुज्या हाजीरपणान येवपाक जेजू म्हणून तुका आर्गां दिता दिनवासता हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. फाल्यां सकाळीं 7:30 न्हू 7:30 7:30 येवपाचें जिबेचे